A10, page number 5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ही आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबास्तियांव मेनेझीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया आमची हेर सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया लिव्रामेंट डायस आपली भलायकी पासत मागूंक लायता देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक तिचे पासत मागुया अंजला बरेटो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया खेरीत भाशेन आयज बागयोन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे हो यादनीक आनी रॉक्त साक्षी हाची आमी परब करता आनी कालच्या दिसाक जेन्ना आमी प्रिजन मिनिस्ट्री इन इंडिया ह्या वावरा पासत आमी कालचो आयतार भेटयला मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे हो रॉक्त साक्षी आनी यादनीक ह्या सगळ्या प्रिजनाचो वावर जो आसा ताचो पात्रोण तशेंच ड्रग एडिक्ट्स जे आसात ड्रग्साच्या व्यसनाक सांपडलेले आसात तांचोय तो पात्रोण तर सगळी आमची मागणी जे कोण बणकोणींनी आसात बणकोणींत घातलेले आसात तशेंच जे ड्रग एडिक्ट्स आसात तांचे सगळ्यां पासत आमी ह्या आयचे भेटीन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो आमचो देव आमकां ह्या संवसारांत जियेता आसतना ह्या संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे तशेंच देवान दिल्या त्या कायद्या प्रमाणे जिवंक आपयता जायते फावटी आमी हे कायदे पाळूंक चुकल्या जायते फावटी ह्या कायद्यांचो आमी दुरुपयोग केला व थोडे फावटी आमी कडेन बेपरवा केल्या असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागयोन सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूतकोर क्रिस्ता काकूतकोर सोम्या काकूतकोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा बागयोन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे तुज्या यादनिकाक आनी रॉक्त साक्षाक निश्कळूंक आंकवार मरेच्या मोगान तुवें भरलय आनी ताचें काळीज तुवें पेल्याच्या मोगान आनी मनशांक जिखून घेवचे उर्बेन पेटयलें आमकांय तुजे मोहिमे खातीर मेहनतीन मनशाची चाकरी करूंक आनी अशें मरो पर्यंत तुज्या पुता जेजू सारकीं जावं ताचे विनवणेन फावो कर
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें बें दवरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो, सगल्या तुज्या वतम्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां तें तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पळय, स्वर्ग आनी संवसाराचो स्वर्ग प्रितूम आनी तातूंत आसा तितलेंय सर्वेस्परा तुज्या देवाचे. तोरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांच्यार तांचें काळीज आसलें आनी तांच्या फाटल्यान तांचे सोस्तीक आनी आयचो दीस पर्यंत तुमकांय सगल्या राष्ट्रांतलीं ताणें विंचून काडली. म्हणटच तुमच्या काळजाची सुनोत करात आनी आपल्याच वाद्याची जावं नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हड तो, बोलिश्ट आनी भिरांकूळ देव तो. मनशांचीं तोंडां पळयना, लोणचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीट मेलोशें कोत्ता. पोरक्यांचो तो मोग कोत्ता आनी तांकां जेवूंक पांगरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग कोत्ता कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं बें दवरतलोय, ताची सेवा कोत्तलोय, ताका चिकटून रावतलोय, ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या काशा दोळ्यांनी पळयल्ल्यो येद्यो व्हड आनी अजापाच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तान गेले तेन्ना ते सोत्रां वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंतरवला वेळ्ळ्या नोकेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आडामे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सोदोव केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तुका दादुशी कोत्ता. सर्वेस्पराचेर तो आपलें उतर पातयता. सुटसुडीत ताचो सोब पोरगोट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसल्या. उद्गार. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवे आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्न उत्सवातावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पडून रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, आपल्या पेंगटाक तो बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. हें मात जाणो जायात, खंयच्या वक्तार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणां जाल्लो जाल्यार दुबावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशींच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बे भाव भयणीनो हो यादनीक जो मार्तीर मेलो 1941 वर्सा. वर्ल्ड वॉर 2 ह्या संदर्भान जेन्ना जर्मनी वो नाझी सरकार सगल्यांक धरून वतालो आनी एके भाशेन जायते जाणांक काबार केल्ले. एथनीक क्लेन्सिंग आमी जाणा हिटलर, आनी हिटलरान अशें जायते जाणांक केले, नाटक केले. आनीक ऑस्विच म्हणलेले जे कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प हांगासर ह्या जायते जाणांक घातलेले, तातूंतलो एकलो कैदी पडून गेलो. आनी तो पडून गेलो तेन्ना तांच्या मदल्या 10 जाणांक काडले. आनीक हो जो एकलो पडून गेला ताचे सुवातेर तांणी उपास करपाचो, तांकां जेवण खाण उदक कांयच ना आनी तांणी तशेंच मरपाचें. हे जे 10 जाण विचून काडलेले तातूंत एकलो आसलो तो रडूंक लागलो, म्हजी फामील, म्हजी भुरगीं घरा आसात आनी म्हाका मरूंक नाका. आनी असल्या वेळार त्याच कॅम्पान आसलेलो हो यादनीक फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे आपूण मुखार सरता, ताचे सुवातेर ह्या 10 जाणां मदें आपणाक घाल आनी हो कॅम्प सोंपल्या उपरांत ताका आपल्या घरा वचून दी. भाव भयणीनो, हे जे कॅम्पान घातलेले 10 जाण जेवण नासतना उदक नासतना जे कुशीन काडून दवरलेले तातूंतले खंय 7 जाण भुकेन मेले, 3 जाण उरले. आनी ह्या कॅम्पाची ऑथॉरिटी जी आसा तांकां हो सेल, ज्या सेलान तांकां घातलेले तो हाली करपाक जाय आसलो, कित्याक आनिकूय कैद्यांक काडपाक जाय आसले. तेन्ना हे 3 जाण उरल्यात तांकां एक इंदेसांव मारून तांकां मारपाक तांणी थारायलें. आनी कार्बोलीक एसीड हाचें इंजेक्शन मारून ह्या 3 जाणांक फादर मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाकाय विचून काडले आनी तांकां मारून उडयले. भाव भयणीनो, आंकवार मारयेचो खेरीत भोक्त हो यादनीक बोणकोणीन जेन्ना आसलो तेन्ना आपणा बराबर जे कैदी आसात तांकां मागणें करूंक शिकयतालो, तांचे बराबर मागणें करतालो. चडसो हे बोणकोणीन तो उबो दिसती पडटालो, ना जाल्यार दिमीर दिसती पडटालो. आनी आंकवार मारयेची भोक्ती तशेंच देवाचें उतर एके भाशेन ह्याच जाग्यार, धाकट्याशा जाग्यार तो पसरायतालो. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी प्रिजन मिनिस्ट्री ह्या पासत हो कालचो आयतार भेटयल्लो आनी आमी बोणकोणीचोय उगडास केल्लो. आयची वाचपां आमकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमकांय जण एकल्याक एके भाशेन विचून काडलेलीं आसात एक बरें जिवीत जिवपाक. ते पासत देवाचे एक नेम कायदे आसा ते आमकां दिल्यात आनी हे नेम कायदे पाळूंक देव उलो मारता मोइजेसा वरवीं.
आनी हे कायदे नेम कायदे जेन्ना पाळटा तेन्ना देवीक जिवीत तुजें सगळें आसतलें, ही भासावणी आसा. आनी जे कोण हे नेम कायदे देवाचे पाळटा तांकां ही सुरक्षाय देव एके भशेन मोजेसा वरवीं भासायता. आनी जी कोण आमी हे नेम कायदे देवाचे पाळटा आमच्या जिवितान आमी पळयलांच आसतलें. जायते पावटी वेगवेगळे तरेच्यो आडखडी येतात, जायते तरेन जायतीं बोगलांटां येता, जायते पावटी आमकां त्रास करपाक सोदतात. असल्या वेळार देव आपूण आमचे बरोबर रावता आनी आमकां राखता, सांबाळटा. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हें देणें मॅक्सिमिलियन कोलबेक हाका फावो जालें दुसऱ्या पासत आपलो जीव दिवपाक, आपूण मुखार सरोंक, जे भशेन जेजू क्रिस्तान केलें. ह्या संवसारान देवाचो पूत मनीस जावन आयलो, पूण पातोक मात सोडून हेर सगळे गतीन तो मनशां सारको जालो. आमकां हें मेळटा. फकत पातोक जाका लागून मरणाची खास्त पडटाली ती ताका फावो नासली, तरी पूण आमचे पासत मनशा कुडा पासत आनी मनशा कुडाच्या पातकांतली तांकां सोडवण दिवचे पासत आपूण मेलो. जाल्यार ताचें जिवीत आपलें करून मॅक्सिमिलियन कोलबे हाणें तशेंच केलें. आयज आमकांय भाव भयणीनो हें आपोवणें आसा, आमकांय हो सयेग आसा. आनी देखूनच जेजू आपल्या आपोस्तलांक आनी आपल्या शिसांक एके भाशेन उलो मारून म्हणटा, सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरूं नाकात, कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी आसा. जाल्यार आमकां देवाचें राज मेळटा जाल्यार तयार रावात म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. सगल्या वेळार, खंयच्या वेळार चोर येतलो तो तुमकां खबर ना, देखून सगल्या वेळार तयार रावात. खंयच्या वेळार ती घडी येतली जेन्ना अकस्मात दुसरें येणें जेजूचें जालें आनी आमकां व्हरूंक आयली वा आमची झडटी जाली, खंयच्या वेळार जातली खबर ना. ह्या पासत सगल्या वेळार तयार रावात. आनी सगल्या वेळार तयार रावचे पासत तुजो भावार्थ जिये, तुज्या भावार्थाची सारकी ओळख घे. तुजे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळय, जागृत राव, कांयच नको आसलेल्या भाशेन करिनाका. आनी जेन्ना तुज्या भावार्थाक तूं साक्षी दिताय ह्या संवसारान जंय तूं जियेताय, ह्या संवसाराचे नेम कायदे आसात, देवीक नेम कायदे आसात, जाल्यार हे कायदे आमी पाळून ह्या संवसारान जियेता आसतना हो समाज ज्या समाजान आमी जियेता तो पवित्र करुया. सुरवातेक जशें उगडास केला बागेवन मॅक्सिमिलियन कोलबे पात्रोण सगळे जे कोण बणकणीन घातलेले आसात तांचो, प्रिजन मिनिस्ट्री आहा ताचोय, जाल्यार ताचे काकलुतीन व ताचे मजतीन आमी खेरीत भाशेन देवाची काकलूत मागुया. जे कोण भोव करून गुन्यांवन आसतना बणकणींनी घातलेले आसात, आजून पासून जायते जाण आसात, फादर स्टॅन स्वामी आमी उगडास करपाक जाता. तशेंच जायते जाण तांकां लिगल एड ना जावन भितर कश्टवतात, थंयच जायते फावटी आपलो जीव सोडटात. तशेंच तो पात्रोण ड्रग एडिक्ट्स जे जाल्ले आसात, ह्या व्यसनाक सांपडलेले आसात, ड्रग्सांक, तांचेय पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. घोडये आमी थोड्या जाणांक वळखता, आमी घोडये थोड्या जाणांक पळयल्यात, जाल्यार तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन मागुया, तांकां ह्या आल्ताराचेर हाडुया, देवाच्या हातान घालुया. आनीक त्याच बरोबर तो पात्रोण जर्नलिस्ट आसात तांचो, जे आमकां सगळे तरेचो न्यूज दितात, जाल्यार तांच्या न्यूजा वरवीं जें कितें बरें आसा, स्वताचें आसा, प्रमाणीकपणाचें आसा, तें आमच्या जर्नलिस्टांनी उलोवपाक आनी न्हय फोटी सांगून वो आपणाक जाय ते भाशेन हो न्यूज मॅनिप्युलेट करून वो लोकांक चाळोवन घालपाचें हें कुशीन दवरून जें कितें बरेंपण आसा तें आपल्या ह्या जर्नलिजमांतल्यान तांणी सगल्याक पावोवपाक मॅक्सिमिलियन कोलबे ह्या भाग्यवंताच्या आनी याज्ञिकाच्या आनी रॉक साक्षाच्या मजतीन आमी देवा लागीं मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32.
आमच्या उदारपणान तो आमकां दाखाचो सर तुका भेटलो दाखवालें दिला मनशाची भावडान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा आमची देणी तुका भेटयतना खालतेपणी आमी मागता बागयोन मॅक्सिमिलियन मारिया कोल्बेची देख घेवन आमच्या जिविताचें समर्पण दिसपट्टी करूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायत हांव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगो ठुया तुवें आमकां बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची खेरीत भाशेन बोणकोणीन जी कोण सोपून गेल्यान तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी बागेवन मॅक्सिमिलियन कोल्बे हांचे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना सर्वेस्पराचे नेम कायदे पाळटात तांकां जिवीत मेळटा सगळे वेळार जागृत रावूंक आमकां दिल्लें आपोवणें घेवन आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीक पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
कोणें जर आपल्या इश्टां पासत जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. प्रार्थुया. सुम्या जेजू, तुज्या कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें. जशें बागेवन मॅक्सिमिलियन मारिया कोलबेचें काळीज ह्या पवित्र जेवणान प्रितीमोगाच्या उज्यान पेटली, तशेंच आमचींय काळजां त्याच मोगान पेटोवन वचूं. हें आमी तुज्याच नांवान तुजे लागीं मागता जेजू, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. उगडास करता. फाल्यां 15 तारीख आनीक सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाची परब आनी आमच्या देशाचे इंडिपेंडन्स डेची उगडास. पयलें मीस 6:30 वाजता जातलें आनीक यूथ इनॉग्रल मास फाल्यां 8:30 वाजता सगळ्या तरणाट्यांक उगडास करचो आनी तांकां ह्या मिसाक आनी त्या उपरांत ह्या तरणाट्यांच्या कार्यक्रमांक पाठोवची म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया F3 पेज नंबर 86 F3.